आयज हांगासर निगळान आयज आमी जमलेले आहा कारण कित्याक की जी एअरपोर्टार जे सगळे ह्या व्हाळाक जे उदीक सोडलेले आहा म्हाका दिसता आमकां हें कळलेलें आहा की एअरपोर्टाले आख्खे जे उदीक आहा म्हाका दिसता 7-8 कितले पायप आहा ती आख्खे ह्या आमच्या व्हाळाक सोडलेली आहा। हांगासून आमकां ते 2 गांव लागता, एक अमेरे आनी एक आमचो निगळ आनी फुडें लोकांच्या शेतान। आयज अशें जाल्लेलें आहा हांगासर जे उदीक गेल्लेले व्हाळान ते ओवरफ्लो जावन उदीक गांवान गेल्लें आहा। निगळान आयज 4 जाणांच्या घरान उदीक गेल्लेलें आहा, लोकांची शेतां गेल्लेली आहा। तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर लोक पयलीं शेतां करताले, थंयसर माड आहा कितें कितें आहा ते गेल्लेली आहा। आयज अचानक 2 वरांचो पावस हो अजून मॉन्सून स्टार्ट जावंक ना, पूण 2 वरांच्या पावसा खातीर आयज 4 जाणांच्या घरान उदीक गेल्लेलें आहा। आमकां फकत एअरपोर्टवाल्यान आमी तांकां फोन केले, ते फकत हांगा येतात पळयतात आनी वयतात। आयज तांकां आमी 2 वरां जालीं फोन मारता, अजून एक मनीस हांगा पावूंक ना। आमी सगळे लोक हांगा जमलेले आहा, पुलिसांक फोन केलो, पुलिसूय अजून पावूंक ना। फायर ब्रिगेडी फोन केलो, ते फकत येवन पळोवन गेल्या, पूण तेंच्यांनी फकत घरांचे कितें आहा ते उदीक गेल्या ते पळयलां, तेंच्यांनी सर्वे केला आनी ते फकत हाऊस नंबर घेवन गेला। देवळान उदक गेले, देवळान उदीक गेल्लेलें आहा। आयज देवळान आयज सोमार, आयज देवळान महाप्रसाद आहा, पूण आयज आमची बायलां थंय जमलेली आहा, तांकां आयज रांदतले जाल्यार थंयसर बसपाक आयज जागो ना, इतलें जाला। उदीक इतलें येयल्लेलें आहा, दोपारभर उदीक देवळान येयल्लेलें आहा, तरी आसतना आयज अभिशेक केल्लो आहा। पूण आतां समज थंय कितें करतले जाल्यार आमकां कांयच करपाक मेळना, अशी परिस्थिती जाल्लेली आहा। पयलीं अशें येयल्लें उदीक ना ना, जेन्ना एअरपोर्टाचेर जेन्ना हे काम करून जेन्ना तेंच्यांनी जे उदीक सोडलेलें आहा थंयच्यानी उदीक ह्या 2 वर्सांक येता, पूण अशें पयलीं उदीक केन्ना येयल्लें ना। पूण आयज इतली आमच्या घरांनी उदीक वचोन जे हानी जाल्लेली आहा ती तुमी पळोवंक शकता। पूण आमी आतां एअरपोर्टवाल्याक फोन मारले जाल्यार कोणूच अजून येयना, अशें कित्याक? म्हणजे तुमचं म्हणणें आसा की एअरपोर्टा खातीर खंय तरी गांवाचें नुकसाण जाता। हय हय, एअरपोर्टा खातीर सगळे एअरपोर्टा खातीर। येवपाकूच तयार ना। पूण आमी आतां कितले 2 फोन वरां फोन मारता, मारता। करपाचें कितें आमी? गेल्या वर्सा GMR एअरपोर्टार येवपाकूच तयार ना, तांकां फोन मारलो आमी, ते म्हणटात कितें येता आतां 2-2.5 वरां मिली जालीं। म्हणून कोणतरी तो येता म्हणटा पण अजून तो पावना, 2 वरां जाली आता कॉलूय रिसीव करनात ते कोण अजून येतात म्हणून सांगिता। आख्खी रस्त्यार माती भरलेली आहा, घरांनी माती भरल्या। आणि अमेरिकन जे कितें आसा देवळान आहा पळय ते सगळे भरलेले आहा, तेचे आतां कितें आतां फुडें कितें तेचो विचार कितें तुमचो? ती असलेली आणि आयज ही स्थिती कशी गेल्या वर्सा एअरपोर्टाचे उदीक अशें गेल्लेले, पण गेल्या वर्सा मातशें कमी आसलेले आणि अंदू जाल्यार भरपूरच येयला उदीक। अंदू गेल्या वर्सा ते उदीक सगळे डिवायड जाताले, एअरपोर्ट वयले उदीक कुबिया वयताले आनी खंय वयताले, थोडे उदीक खंय येताले, ताका लागून तितलो थंयसर उदीक येवंक नासलेलें गेल्या वर्सा। पण अंदू खंय सगळेच उदीक तेंच्यांनी निगळा सायडीन सोडला, अमेरा सायडीन सोडला, सगळे उदीक ह्या सायडीन येवन आतां मातसोसोच पावस लागला पूण सगळे उदीक हायतून भरला, सगळी लोकांची झाडां गेल्या। या संदर्भात तुम्ही कन्सर्न तुमचा आमदार असतलो त्या आमदाराकडे विषय केलो? तेचे कडेन आतां केल्लो, ताका कॉन्टॅक्ट केल्लो, पण अजून हयसर पावोंक ना। डेप्युटी कलेक्टराक सांगला, मामलेदार डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार तांकां यांका अजून काय सांगोंक ना थंयसर। आमी फक्त फायर ब्रिगेडीक कॉल केल्लो, फायर ब्रिगेडीचे येयले ते लोकांच्या घरातले सामान काडपाक जाय म्हणून हें केल्लो, म्हटल्यार ते आत्तां येयल्यात आनी ते येवच्या पयलीं सगळे वाड्या वयले लोक येवन लोकांची सामान वयर दवरल्यात, भायर दवरल्यात आनी खंय दवरल्यात, पूण ते आतां येयलेले हयसर, ते आतां येयले आनी गेले हयसर। पूण आतां एअरपोर्टवाल्याक आमी कॉन्टॅक्ट करतात, पूण अजून पावना हयसर कोण।